आजच्या मिसान आमी सोंपलेल्या आलेशो मास्कारेनस हाका जेवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या पासत ह्या मिसान मागुया. आयज वाडदीस समारंभतल्या पासत आमी मागुया. कालेब फेर्नांडीस जो सेमिनारींत सालिगांवचे शिकता, जोनस फेर्नांडीस आनी अरविंद हे तेगूय आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. तो देवान तांकां सुभां आशिर्वाद करपा कुडयोत्म्याच्या धेण्यांनी भरूंक तांचे पासत आयच्या मिसांतूय मागुया. तशेंच वाडदीस संभ्रमतात एलिसिन मोंतेरो आनी फाबियोला पेरीस, तांकांय आमच्या मागण्याचो आदार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पातोक आमकां देवाच्या एकवटांतली आनी मोगांतली कुशीन काडटा. तर देवाच्या मोगान एकवटान जिवंक आमी देवाचो सांगात जोडूंक आनी पातोक सोडूंक गरज. तर पिराचीत काळांत आमी कुमसार जाता, रेतीर करता, कुर्साची वाट आनी सगळी धणवण उपास करता, तितलेय आमकां आमच्या पातकांतली निकूट मेकळी दवरूंक आनी देवाच्या कृपेन एकवटान वाडोवंक आदार. तो असो आदार घेवन आमी फुडें वचुया. काल्तिकायन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें स्वयती पातकां केल्यांत म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सविस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, दंडवण करून अपराजीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीता येयल्या. ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सडपणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. एजेकियल प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवाट्याशीन परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन दोन देव मंदिराच्या उमऱ्याक पोंदाक थावन
उदकाचो वाल भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंट्यातल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातां माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हांवांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या कुप्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हांवल्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हांवांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावलेलें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोट जाली आनी ते नदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चोडोन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोट. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीच्या देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यांत पावतच दर्याचें उदक गोड जाता. आनी जंय जंय ही नोट पावता थंय जिवी रचना, जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोट व्हांवता थंयसर सोबा जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगल्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकाशी तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. दलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाच्या देव आमचो किल्लो. म्हणुया, दलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालचे नांव. जबाब, दलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार हालत कशें? जबाब, दलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा.
जाकोबाचो देव आमचो किल्लो, येयात पळयात सर्वेस्पराची कर्तृत्वां, ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. सबाब, दोलबराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. निर्मल कालीस देवा, रचून घाल म्हज्या हड्ड्यान, आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जवाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलो. जेरुजाल्याक शेळयांचे तोळये लागीं एक बांदावळ आसा. हिब्रे भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी, थोंटी आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेंत देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतूच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतात तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज शेनवार, तुज्यान आंथरूण उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हळें? कोणें म्हळेलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मुद्रांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवून पास्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, सोबार वर्सां पिडेन आसलेल्या
मनशाक जेजू पळयता आनी चुरचुरता. एक तोडी आसली थंयसर, ती तोडी अशी सोबार कुड्डे, भेरे, मोने, थोंडे, आरकार, कोडकार सगळे तरेचे पिळेंतले मनीस थंयसर येवन न्हांवन आपूण बरें जातलें म्हूण थंयसर वेतालेत वो तांकां व्हरतालेत. एकल्याक बाबड्याक थंयसर उदकान कोणूच व्हरो नासलो, तो थंयसरूच उरलो. ताचेर सगल्यांचो विसर पडलो. पूण जेजू चेनोद्रे मुखार तो आसलो. जेजू ताका तोडेन वच म्हणना, वो आपूण तोडेन ताका घालिना. आरकाराक धरलेल्या मनशाक तो म्हणटा, धरला चलना, ताका हाडला, उठ आनी चल म्हणटा. जेजूचें उतर पदवीदार. उतरान तो रोसता, उतरान तो सोडयता, उतरान तो पिकोवणी दिता, उतरान तो भोगशिता. असलें पदवीदार उतर तें. ताचें उतर ते आरकारान आयकलें आनी तो सांगता थंय केलें. देवाचें उतर आमी आयकल्यार, तो सांगता तें आमी केल्यार आमकांय जेजू जायतें पिकोवणी, जायतें बरें करतलो. तर ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया, ताच्या उतराक धान मन दिवया, ताच्या उतर चितान आयकुया, ताच्या उतराक वेळ दिवया, ताचें उतर नियाडुया, ताचें उतर जिवितान आपणावया. आनी भाशेन आमी हें उतर आयकतकूच जेजू भाशेन जातले. जेजू दुसऱ्यांच्या गरजांक पावलो आनी दुसऱ्यांक आदार दितलो जालो. आमी दुसऱ्यांक आदार दितलीं आनी तांच्या गरजांक पावतलीं कोर म्हूण मागुया. भेटोयता ही आमची दाना. भेटोवन हें गायन गावया. C11 पान 302, C11 पेज 32. भेटोयता ही आमची दाना, त्याचबरोबर आमची जितना, mandatus licor vodana, podosomia amci mona, dictatu gavula fora, kodolamci sheta mona, utor porcia podivora, mattavami tuci vana, भेटोयदाई आमची दाना, त्याचबरोबर आमची जितना, mandatus licor vodana, podosomia amci mona, ovun bolsani rana, arल्या tukari vodana, svikar porine nidana, podlo kordi solimana, भेटोयदाई आमची दाना, त्याचबरोबर आमची जितना, mandatus licor vodana, podosomia amci mona. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्कोर मानून घेवं. बापा, तुज्या हातांतली घेतलोली देणी, भोगोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता.
ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रचनांक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोग करून ह्या प्राचीत काळार मेळोसो कोर म्हण मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपोदेदारा आनी सासणेच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीं करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडबणीचो. आमच्यो वणावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरोनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्त संगाती तुजी स्तुती करूंक निरोदोरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit, 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 Nalvarazzo sorvespor tu, Sorgani salsar volja, Tuđa vojlova, U sorgi tu kazoj sud, Sorvespor arčinavi, Je taka sud. Usolidu kazoj sud. बापा खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देई पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. Babartaco good purgutuya. Gesù bello, Gesù জীবনছলা, Gesù novia edolo, Gesù novia edolo.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती झुजे भाग्यवन धर्म दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी चुकता तेन्ना देवा आनी पेल्या कोडे भोगसणे मागूंक आनी चुकतलो भोगसणे मागता तेन्ना उदार जावन तांकां भोगसूंक आमकां उदार कर म्हूण मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां आतांलें पवडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदका खातीर सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजभर चलयता ससणेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी भोगसून शांती. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जेजूच्या मागण्यान आमी चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस म्हळ्या. आमची पातकां बोगसूंक देवाची काकुती कोला मारुया आनी चुकलेल्यांक बोगसूंक आदार घेवया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुमिया म्हाका फोना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो
कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया D40 पान 69 D40 पेज 69. प्रार्थूया. देव आमच्या बापा, ह्या सर्वीच्या गुटां वरवीं आमची काळजां दोयेन तूं नितोळांनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्पोदेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. सगळे तुझे ओकमान शेवटाक गायन गावया I 28 पान 130 आणि 3 I 28 पेज 133.